खूब हे जाता. आनी तशें तुमी बीच पळयशात जाल्यार तो ड्यून्स आनी हे वेजिटेशन आहा ते सांबाळटा. इवन क्लिनींग वो केन्ना ऑयल स्पिलीज जाली जाल्यार तो क्लीन करता. कित्याक तो मरीन लायफ हाची खूब कॅर घेता. आनी आतां तुमी पळयशात जाल्यार हे 1 जानेवारीचेर म्हाका दिसता ही नॉर्थ गोवा किंवा गोंयानूय आसत फर्स्ट ऑलिव्ह रिडली टर्टल येयली. सुमार सांजची 7 येयली आनी ती 1 वर सुमार आसली आनी तिणें तांत्या घातली आनी फॉरेस्ट तेच सोमतेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे गार्ड्स येयले आनी तेंच्यांनी रेकॉर्ड केलो आनी ही नेस्ट सेफली हें केला. आतां आमी तेका नेट घालून तेंच्यांनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान बोट दवरला तेका आनी आमी तेका 24 hours सेक्युरिटी प्रोवायड करता. तुम्ही दिता? आमी दिता आनी फॉरेस्ट गार्ड्सय येतात ऑल्टरनेटली अबाउट 2 hours 3 hours आनी नायट पेट्रोलिंग करतात. जेन्ना आयले पळय तेन्ना तुमी तांकां इन्फॉर्म केल्लें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? आमी इन्फॉर्म करता प्रोसिजर तो आहा आमी इन्फॉर्म करूंक जाय आनी ते रेकॉर्ड नोंदणी करता तेंच्या. आता हे रिलीव केन्ना जातले? हे अरावंड तांकां 60 days लागता तांती बेबीज हॅच जावपाक. आनी आमी ताका इवनींग जेन्ना ते फॉरेस्ट गार्ड येवन चॅक करतले नेस्ट तयार आहा तेन्ना मुवमेंट जाता ते सँडान बेबीज वयर येवंक पळयता तेन्ना ते हॉलो जाता सँड तेन्ना ते मागीर आमी सांजचे येवन ते हिंगा ट्रेंच घालून स्लोली बेबीज ते रिलीज करतात तांकां दर्या. हेच्या पयलीं तुमी केल्लें केन्ना? एवरी इयर आमचे बिचार एक 4 अशे नेस्टिंग असता. ओके, म्हणजे लास्ट इयर सुद्दां आसलें? वय लास्ट इयर सुद्दां असले आनी कितले असले लास्ट इयर? कितले असले? लास्ट इयर अरावंड 3 जाले. हो फर्स्ट न्ही? वय ह्या वर्साचो हो फर्स्ट. आनी अशें ऑलिव्ह रिडली येवपाक आमच्या पात्रांव इवन आमचे हॉटेलाचे रिसॉर्ट्साचे लायट्स पासून येलो डीम लायट्स दवरता. अशे व्हडले ब्रायट लायट्स कांय ना. ओके, कितें म्हणपाक जाय की एका अर्थान तुमी हांगा सगळें काम करता आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचें हें काम आसतना सुद्दां तुमी करता, एकंदरीत कितें म्हणपाचें आसा? आमी हे आतां करता आमी एनवायरमेंट पर्यावरण सांबाळपाक आमी सगळ्यांनी दुसरे लोकांनी फॉरेस्ट आपलें काम करतात, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपलें बरें काम करतात, पण आमी हे जनता जी आहा गोंयची लोक आहा तेंच्यांनी सांबाळूंक जाय. ही मागीर हे आमच्या फुडल्या पिढीक कितें तरी उरतले तेंच्यांनी सांबाळूंक जाय. चड हिंगासर ट्युरिस्टांनी तांकां त्रास करूंक फावना. ऑलिव्ह रिडली टर्टला ऑपरेशन करून आमी काम करता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट